Good morning everybody and welcome press media, social media आणि प्रेस आमची सगळ्यांक वेलकम करता. तुम्ही जाणा असले हांवें एक इश्यू घेतलेले MMC म्युनिसिपालिटी गार्डन कोण ते ओपन एरिया आसा तेजेर G16 आणि म्युनिसिपालिटी मेळून एक कमर्शियल एक्टिव्हिटी हाडलेले. सो हांवें तेजेर ऑब्जेक्शन घातलेलें. ऑब्जेक्शनाक म्हाका रिजल्ट मेळून आसा. हांवें PL फायल केल्लें 1 year बॅक. सो 15 तारखेक एक वर्डिक्ट पास जाला विच इज आय एम नॉट सॅटिस्फायड. बट इनस्पायट ऑफ दॅट आमचे वास्कोकारांक एक कितें म्हणटा ते वास्कोकारांचे फेवरान मातशें तरी कितें तरी आयला की म्युनिसिपालिटीक ऑर्डर आसा कि from out of 270 square meter area they have to utilize 5%. So 5% and तेंच्यांनी यूज केला 6.2. So from 270 square meter they have to demolish 53 square meter. ते आता म्युनिसिपालिटी फुडले डेमोलिश करता की फाटले डेमोलिश इज अप टू यू, अप टू देम. आणि सेकंड थिंग वाय आय एम नॉट हॅपी बिकॉज भुरग्यांक ते खेळपाक जे ऑब्स्ट्रक्शन आसतलेच. कमर्शियल एक्टिविटी म्हणल्यार तांकां सगळे जाण वयतले बसतले कितें कितें एक्टिविटी जातले. सो तेका लागून वर्डिक आसा पळय दॅट इज पार्शली इन फेवर ऑफ मी अँड पार्शली इन फेवर ऑफ म्युनिसिपालिटी. आतां हिंगा कितें आसा तेंच्यांनी एक रिक्रिएशन झोन घेतला. इन रिक्रिएशन झोन ऑल ओव्हर इंडिया इट्स आसा. बट आमच्या गव्हर्मेंटान रिक्रिएशन झोनाक एक 5% कमर्शियल एक्टिविटी अलॉट केला विच विल एफेक्ट टू अनदर ग्राउंड ओपन स्पेस एरिया. गव्हर्मेंट आमची वस्तू सगळे खावपाक लागला. देर वॉन्ट बी एनी ग्राउंड, देर वॉन्ट बी एनी ओपन स्पेस अशें वडी जाला ते. सो हांव कितें म्हणटा आतां कितें जाला तें जाला. वी हॅव टू रिस्पेक्ट द वर्डिक ऑफ द हाय कोर्ट. सो देर इज अ चान्सीस मी टू अपील विथ द सुप्रीम कोर्ट. सो आय विल डिस्कस. हांव आमचे म्हाज्या एडवोकेटा कडेन बसतलो पळयतलो. इट इज अ पॉसिबल टू चॅलेंज दीस वर्डिक इन द सुप्रीम कोर्ट. सो हांव तेजे कडेन बसून हे सगळें डिसायड करतलो की बाबा आमी एपिलाक वचपाचें काय ना. सो माय एडवोकेट वील सजेस्ट मी. सो इन दॅट केस हांव कितें आसा पळय ते वास्कोकारांक थोडी तरी होप आसा की बाबा हां आमचे ते हायकोर्टान आमचे फेवरान 20% एक वर्डिक दिला that municipality have to demolish 53 square meter. The demolition is the front side or back side is up to the municipality. आमका काय लागना. आणि so the G16 also have agreed and AG Attorney General also have agreed that 1.2 extra त्यांच्यानी construction केला. So we have to wait till they demolish the 1.2 percentage. That means 53 square meter त्यांच्यानी demolish करपाक जाय. So हांव रिक्वेस्ट करता they have to follow the high court verdict and demolish the front part or back part. That up to them. We have to condemn everybody as an Indian आणि हिंदुस्तानी. आम्ही हेजेर कंडेम करपाक जाय. This should not happen. Any religion doesn't believe in the killing of human being. आम्ही एका एज अ ऑल हिंदुस्तानी आणि आमचे भारतीय आम्ही कंडेम करता. असले फुडें जावपाक जायना. आणि आम्ही असले जाल्यार तेन्ना सगळे जाण एक मेळून रावपाक जाय. आणि वी हॅव टू फायट अगेन्स्ट द टेररिस्ट. दिस इज द मेसेज वी हॅव टू पास टू द ईच अँड एवरी इंडियन, वेदर इट इज अ हिंदू, कॅथलिक, मुस्लिम, शीख्स, एनीथिंग. बट वेन इट कम्स टू द आमचे देशाचे बद्दल वी हॅव टू बी युनायटेड. दॅट इज माय मेसेज टू द एवरीबडी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.